मातेवाचें शुभ वर्तमान। एकदा शिसांनी जेजूशी येवन विचारलें, स्वर्गा राज्यान सगळ्यावून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपूण हाडून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरवीं जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरची नात। म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यान सगळ्यावून व्हड। एका धाकटुल्या असल्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात। पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांची राखण करतात ते दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामोल थांबनासतना पळोवन आसात। तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार न्हंयान न्हंय दोंगराचेर सोडून हिणांतली कडसरून गेल्या तिका तो सोदूंक वेचो ना काय? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेल्ली जाल्यार सांडूंक नासलेल्या न्हंयान न्हंय शेळयां परस हिचे विशीं तो उदीक खुशाल जाता। तेच परी ह्या धाकटुल्यांतल्या भितरलो एकलो इबाडलोलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका। देवाचें उतर हें।